Sorvismorato borbo Sordongra borot vordo Sorvismoraci mondi Soglea borotu zvorde Devacha dongra zoruya Gacha mondi Ranzomuya Devacha dongra zoruya Gacha mondi Ranzomuya Bishop nas borza Sogira satu izomda Ekasara Devacha zoruya Gacha mondi Ranzomuya Devacha zoruya Gacha mondi Ranzomuya आजच्या मिसांत संपलेल्या मिनापर्यंत एका जेजूच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तुजे आत्मे बसत मागुया. आयज वाडदीस समारंभात तारा मेस्किता आनी रेजिना डिसुजा तांकांय देवान सुभा आशिर्वाद दिवंक तांची बसत मागुया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगल भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत कॉस्मस आनी दाम्यांव ह्या रॉक साक्षांची परब समारंभात जेजू खातीर आपल्या जिविताचें अर्पण करतात आनी त्यागी जिवीत कश्टांचें जिवीत देवाची खुशी येवजण म्हूण आपल्या जिवितांत सगळे कश्ट दोग मानून घेतात आनी बापाक ते भेटयतात. आमकांय जिवितांत कश्ट आडखडे प्रश्न जिविताचो भार आसा तो आमी घेवन जेजूशी वचुया. जी बारान चेपल्यात ती मोजेशी यात म्हूण जेजू आमकां आमंत्रण करता. जेजू आमकां शांती समाधान दिता. खालतिकायेन दूख दवरून म्हणुया. हांव पातकी सपोदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को ईसा काकूत को ईसा काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या सोम्या
मातुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या संवसारांत सांगाता जल्मल्ल्या कॉस्मस आनी दाम्यांव जवळ्या भावांक क्रिस्ती धर्मा पासत सांगाता रगत वारोयल्या उपरांत सासनाच्या जिविताक सांगाताक जल्मूंक तुवें फावो केले. तेच परी आमकांय नवो जल्म घेतिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत सांगाता जेजूक गोवाय दिवंक आनी स्वर्गार सांगाता तुजें सूख भोगूंक निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजभोग चलयता सस्नाच्या सस्नांक. आमेन. एज्रासाच्या पुस्तका वेले वाचप. दारियस राजान युफ्रेतेसाचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्यान अधिकाऱ्यांक अशें बरयलें. जुदाच्या अधिपतीक आनी जुदेवांच्या जाणट्यांक देवाचें मंदीर बांदूंक दियात. आदलेच सुवातेर देवाचें मंदीर तांणी बांदचें. हें देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक तुमी कशे भाशेन जुदेवांच्या जाणट्याक आदार दिवंक जाय ते विशीं हांव असो हुकूम घालतां. ह्या लोकांची मजुरी रोकड्या रोकडी आनी चुकोय नासतना राजाचे येण्या वोलींतल्यान फारीक करची. ही येण्या वोल युफ्रेतसाचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्यान लोकांचो दोंड. हांव दारियस हें फर्मोण परगट कोत्तां. तें आसा तशें पाळचें. हागूय प्रवाद्यान आनी जकार्यास योदोच्या पुतान दिल्ल्या दिरान जुदेवांच्या जाणट्यांनी बांदपाचो वावर फुडें व्हेलो. इस्रायलाच्या देवाच्या हुकुमा प्रमाणें आनी सायरस आनी दारियस ह्यांच्या फर्मोणा प्रमाणें सगलें बांदप तांणी सोंपयलें. आदार म्हयन्याच्या 23व्या दिसा हें मंदीर बांदून तयार जालें. दारियसाचे राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हें घडलें. इस्रायलांतांनी याज्ञिकांनी लेवितांनी आनी परदेसांतल्या उरलोल्यांनी खुशालकायेन ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पण केलें. ह्या देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा सुमार तांणी 100 बैल, 200 व्हड मेंढरे, 400 ल्हान मेंढरे आनी आख्ख्या इस्रायलाच्या पातका खातीर फारीकपणाचें बलिदान कशें इस्रायलाच्या 12 कुळां प्रमाणें 12 बोकडे भेटयले. मागीर मोइजेजाच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा तशें जेरुजाल्यान देवाच्या मंदिराचे सेवक आपआपल्या वर्गां प्रमाणें तांणी याज्ञीक नेमून दवरले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा परदेसांतान पोतून आयलोल्यांनी पास्कांची परब सोरंबली. एकूच मनीस जाल्ले परी लेवितांनी आपणाचीच शुद्धी केली. ते सगळे नितळ आसले. देखून परदेसांतान आयिल्ल्या खातीर आपल्या सांगात्या याज्ञिकां खातीर आनी आपणाचेच खातीर तांणी पास्काचें बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो.
आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारवटाचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांदावयलीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुलां चोडून येयात, सर्वेस्पराची कुलां तीं. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात म्हूण सोबेचो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याचो सोदरो. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. उद्गार: सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. देवाचे उतर आयकतात आनी पालतात ती सोगली सुभागी. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka sonia. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सोरशें तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Wakari tuka Krista. म्हजे मुखार भाव भयणो, देवाच्या उतराचो आमकां ओदीक मोग लागूंक, देवाचें उतर आमी ओदीक शिकूंक वाचूंक, देवाच्या उतरान आमी वाडूंक आनी देवाचें उतर जिवितांत पाळूंक आमकां पवित्र सभेंत पुष्कळ संदी सोयग मेळटा. मिसाच्या बळिदानांत दुबावना देवाचें उतर आमी सदांच वाचता, नियाळटा, आयकता. त्या भायर संदेशकारांक देवाचें उतर शिकूंक नियाळूंक आनी भुरग्यांक शिकोवपाकूय तांकां सोयग संदी मेळटा. आनी पादविकारान आमचे फिरगोजेंत तुमकां देवाच्या उतरान ओदीक तुमी वाडूंक आनी देवाचें उतर ओदीक तुमकां नियाळूंक आनी शिकूंक संदी मेळपाक बायबल कोर्सीस पुरान केल्ले. आनी फादर मारियान येवन देवाच्या उतराची समजणी आमकां दितालो. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सुवागी अशें जेजू म्हणटा. दुबावना मिसांत आमी देवाचें उतर आयकता. समुदायांत खासगी जिवितांत
पवित्र सभेंत आमकां देवाच्या उतरान वाडूंक आनी ते शिकूंक नियाळूंक आनी तांचे उतरांत आमी अदीक ग्रेस जावपाक संदी मेळटा ती आमी ताचो फायदो काडुया आनी देवाच्या उतराक सदांच पयलो जागो दिवया, ताका मान दिवया, ताका कान दिवया, ताका जिवितांत जागो दिवया आनी उतर नियाळून जिवितांत पाडून तें उतर उच्चारूंक त्या उतरा प्रमाणे जिवीत सारूंक आनी जिवितांतल्यान तें दुसऱ्यांकूय पावूंक आमकां ताचे उर्बे भरीत संदेशकार उतर परगळपी कर म्हूण आयचे आमी सान मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. C24 माथयेचें भांगार करूंक पान 30 आनी 8. C24 पेज 38. माथयेचें भांगार करूंक शोकताय तुये कासुना माथयेतून आमची जिवीत भांगार कर पवित्रज्ञान दयाळ बाबा पोकीपणान इरगोरक्या जिविताचेर तुका ओकाव आमचे वरदान तुका ओकाव आमचे वरदान दयाळ बाबा पोकीपणान इरगोरक्या जिविताचेर तुका ओकाव आमचे वरदान तुका ओकाव आमचे वरदान. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आजचे पवित्र सवेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन प्रितीच्या बापा कुर्सार रगत वारोवन आनी जिवीत दिवन सगल्या पयलो जेजू तुज्या मोगाचो साक्षी जालो. ताचे फाटल्यान त्याच मोगाक गोवाय दिवंक तुज्या रोग साक्षांनी संसलेल्या मरणाच्या उगडासाक जेजूच्या कोश्टा मरणाचो हो येवन आमी तुका भोक्तीन समर्पितां. तो तूं दोळ्यान मानून घे आनी आमकांय तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सस्तेच्या देवा सर काळी आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कॉस्मस आनी दामयां तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोंय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें
तांचे ओस्कोतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सोपून पोज लायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून संसंग वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे मोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Babartaco gurporgotuja. Gesù vero, Gesù cibo sala, Gesù nobia perdono, Gesù nobia perdono. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावंभणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक
तुझे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन धर्मदूत, भाग्योन कॉस्मस आनी दामिया हे जवळे भाव, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतरान आमी ओदीक वाडूंक, देवाचे उतर जिवितांत पाडूंक आनी ते कोन्यांतल्यान पुरगटूंक आमकां देवाचो आदार देवाच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमानशान तेकता. तर आमकां तुजे उदका कुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनेच्या ससन्यांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससन्यांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दी. श्री संसाराचे पाप पडटली आमची काकत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप पडटली आमची काकत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप पडटली. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोवना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटी. आत्म्या म्हज्या गायन कर. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D30 आणि 4, 5, 7 आणि 5. D34 पेज 65. आत्म्या म्हज्या गायन कर. Shalgai ulaso Mochi vidor jieta Ozodiu Mochi vidor jieta Ozodiu Jimo Jesu Ukero mozo
तुमी आमच्या गायको तुझ्या गाई उल्हासू मोठी विदोची वेदा ओझो देव मोठी विदोची वेदा ओझो देव फाल्यां बुधवार भाग्यून विसेंदे पावल हाची परब आमचे विसेंदे पावल संस्थेचे वांगड्या बसत मागुया. फाल्यां 10 बुधवारांतलो 6वो बुधवार तिर्स मीस सेरमांव आनी नोवेन सकाळीं 6:30 वाजता जातलें. मिसाची मांडावळ करूंक आमाराल आनी दुर्गाबाडी 29 सप्टेंबर शुक्रारा दीस सामिगेलचे कापेलांत बोडयें मीस आसतलें सकाळीं 8:30 वाजता. त्या दिसाक भाग्यवंत मिगेल गाब्रिएल आनी राफायल हांची परब. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, भाग्यवंत कॉस्मस आनी धाम्याव रॉक्सॅक्साचो उगडास करून तुजे उमोडीत देणे जेवचे मासन रगत दिनवाशी काळजान आमी आतांच घेतलां. ह्या देण्या वरवीं आमचे जिणेच्या कोश्टा आकांता मोदे तुजे शांतीन आमकां सांबाळ आनी सर्व तोरांच्या ताळण्याचेर तुज्या आदारान आमी जैत वेल्या उपरांत सर्गींच्या आनंदाचो मुकुट घेवंक आमकां व्हर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार.